130 पॅरा टिचर्स आशिल्ले तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यूवल करपाक जाय आशिल्लो. वी हॅव रिन्यूड द कॉन्ट्रॅक्ट एंड ऑल्सो तांची सॅलरी जी आसा ती सॅलरी तांची हायक जाल्ली आसा विच इज 34,290. फ्रांसीस म्हणून स्कीम आशिल्ली इन डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनान तांचे आमचे 3 प्रोजेक्ट कंटिन्यू आसा सो दॅट ती स्कीम आमी कंटिन्यू केल्या till that projects are completed. It is an amendment into the Rule 6A of the Goa Dam and Preservation of the Tree Rules 1983. तितून एक अमेंडमेंट केला. ताजी आमी ट्री कटिंग करता आसतना आमी डेपोजीट करताले फक्त 200 रुपीज आनी 100 रुपीज आनी तेजी आमी इनक्रीज करून इट इज 1000 केल्ले आसा विच इज एक्चुअली रिफंडेबल. तांणी तितकी झाडां लायल्या उपरांत ताका ते रिफंड जाता पयशे. विच इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन हो जो हे आसा तेजो फंड्स युटिलायज करपा खातीर वन ऑफ द PMU म्हणून आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन हाका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन हाका अपॉयंट केला PMU म्हणून. आमचे डिपार्टमेंटां ते सगळें काम करतात बट वेन वी वॉन्ट टू डू द कम्युनिटी प्रोजेक्ट तेन्ना आमी वन ऑफ द एजन्सी हाका ताजेर अपॉयंट केल्ले आसा. ह्याय कॅबिनेट बसकेंत एक पोस्ट फॅक्टो मान्यते खातीर फायल पास जाली. 20 खात्यान NTPC कडेन पॉवर परचेज एग्रीमेंट 3 वर्सांनी वाडोवन घेतला. रिन्युएबल एनर्जी सोलर विंड आणि बाकीचे रिन्युएबल एनर्जी कॉन्सेप्ट जो आसता एक एग्रीमेंट 12 वर्सां पयलीं केल्लो ताका ₹7.79 पर युनिट दिल्ले. तो आमी आतां एग्रीमेंट काबार जाल्लो तो आमी ताका नेगोशिएट करून ₹5.5 हाडला पूण आमी फक्त तो 3 वर्सां केला कित्याक अंडर सेकी आमी डायलॉग चालू आसा सेकी कडेन कित्याक रिन्युएबल पॉवर ऑब्झर्वेशन आमकां 150 मेगावॉट्स करपाक जाय तेन्ना सेकी कडेन आमकां टेंटेटिवली आमकां रेट ₹2.97 पर युनिट मेळपाचें आसा म्हूण दॅट इज आफ्टर 3 years. सो वी हॅव एक्सटेंडेड विथ द हेल्प ऑफ वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर विथ द ₹7.79 आसलो तो 550 केलो अप टू फॉर 3 years. कॅबिनेटाक आशिल्ल्या सगळ्या मंत्र्यांक घेवन मुख्यमंत्री सावंत पत्रकार परिशदेंत बसलो. चडशा मंत्र्यांनी आपलें खातें आनी सरकार कशें घट आसा तें उलोवन दाखयलें. मुख्यमंत्र्यान 300 कोटीच्या कामाची घोशणा ह्या वेळार केली. रुटीन सगळ्यांची जी कामां आसा पळय न्ही फक्त काही थोडे दीस PWDचो जो टॅक्निकल प्रॉब्लेम आशिल्लो फायली थोड्योश्यो फुडें वचनाशिल्ल्यो बट टॅक्निकल प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. वी आर ऑलरेडी गिवन द प्रोविजन ऑफ 300 crores रुपीज फॉर द PWD. त्या खातीर सगळ्यांच्यो ज्यो कामां थोडीशी पेंडींग उरयल्ली ती पटकन ह्या 15 दिसांक सगळी म्हणजे सगळ्या जाणांक फायनान्शियल एप्रुवल जे आसा हें मेळटलें. एप्रुवल ज्यांची प्रायोरिटी आसा सगळ्या आमदारांची इन्क्लुडींग तुज्या म्हायती खातीर सांगता अपोजिशनाची सुद्दां शेवटी तें गोंय हें आमचें गोंय ताजो मतदारसंघ म्हणजे तो आमचो असो न्हू अपोजिशनाची सुद्दां जी फायनान्शियल एप्रुवलाक फाटल्यान उरलेली त्या सगळ्या जाणांक ऑलमोस्ट आमी फुडल्या 15 दिसांक 300 कोटीची कामां जी आसा ही फायनान्शियल एप्रुवल दिले वयतली. सेक्शन 144 हो खरें म्हणजे अयोध्येचें वर्डीक येवपाचें आशिल्लें तेन्ना लायिल्लें सो तें कंटिन्यू जालां. 144 टील इफी सोंपासर उरतलें. इफी सोंपलें काय काडलें वयतलें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.